उतरां कमी पडटा गोंयकारांनी म्हाका दिसता मॅक्सिमम हाजो समजून घेवपा जाय छत्रपती शिवाजी महाराज आनी छत्रपती संभाजी महाराज म्हाका दिसता ते पूर्ण काणी आमी वारंवार ह्या पिढीक सांगपाचो प्रयत्न करता पर्यटन खात्या तर्फे नाल्यार बाकीच्या तर्फे कारण तांची जे तांणी गोंया खातीर केलें तातूंत आमचें अस्तित्व उरलें पोर्तुगेज आयिल्ले तेन्ना सगळीं देवळां काडपाक गेले तेन्ना देवळां सांबाळपाचें कार्य तांणी केलें सप्तकोटेश्वर नारवा थंयच्यान सुरवात केलें जाल्यार ताची कारणी पूर्ण आसा जे गोंयकारांक खबर आसा ताजी ताकद ताजी नेवल वॉरफेअर बाकीचे सगळे गिरिला टॅक्टीक सगळ्यो समज पयल्यो हांगा येतकर जाणीव जाता ह्यो तलवारी ते वागनाक सगळे पळयतकर एक दिसता की तेन्ना तूं फक्त चिंतता तांणी ह्यो वापरून कशे जिखले आसतले जंग म्हणजे ज्या तरेन आमी फक्त पिक्चरांनी पळयतात आनी काणयो आयकतात पूण जेन्ना अशी शस्त्रां पळयता तेन्ना खरेंच मनांतल्यान म्हणजे आंगान एक कांटो सो येता खरेंच दिसता की छत्रपती हांगा आसा काय म्हणजे तांणी तलवारी कश्यो उबारिल्ल्यो आशिल्ल्यो कशें केल्ले आसले कशें झगडले आसतले आनी हे एक म्हाका दिसता हांगा ह्या उत्सवान ह्या समारोहान अशें एक्झिबिशन दिवप म्हाका दिसता एक खूब इम्पॉर्टंट आसा तांणी म्हाका दिसता सनातनांनी ज्या तरेन आमी पूर्ण आनी आयोजीत केलां तातूंत ह्या तरेन एक्झिबिशन आयोजीत केलां तें पूर्ण तरेन म्हाका दिसता खूब बरें आसा शिकपा सारकें आसा फुडल्या पिढीन शिकपा सारकें आसा कित्याक आमचे संस्कार फुडें व्हरतले जाल्यार म्हाका दिसता आनी संस्कृती फुडें व्हरतली जाल्यार हे विचारधारा आमी आंगान घेवन फुडें वचपाक आनी आज हांगा येतकर एक बारीक बारीक एक शस्त्र पळयतकर ते कनेक्ट करतकर कळटा की तेन्ना टॅक्नॉलॉजी नाशिल्ली पूण ते टॅक्नॉलॉजी नासतना शस्त्रांचो वापर इंजिनियरींग तेन्नाय आशिल्लें पूण वेगळे तरेचे आशिल्ले तातूंतल्यान एक मेळपाक पळोवपाक एक अवसर मेळ्ळो म्हाका सगळ्यांक हांव थँक्यू म्हणटा आनी तांकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता की असले कार्यक्रम जे आज समारोह 3 दिसांचो आसा तातूंत एक खुबशे गजाल्यो आमकां वळखूंक मेळटा पूण ह्यो वता आसतना आमी आंगान घेवन विचारान वचपाक जाय की तांणी जें केल्लें तें आमी आज आसा आनी आमी आज कितें करता तें फुडल्या पिढीक आसा जाल्यार आमी त्या प्रमाणे रिस्पॉन्सिबली वागचें पडटा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.